गोयच्या राजकारणात आरोप आणि प्रत्यारोपांचा स्वर परत एक फावट चढ खर झाला। काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकर आणि राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात। 2022 या वर्सा सावन सरकारान वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर 677 कोटी रुपया व्हड प्रमाणात खर्च केल्यात अशें म्हणत सरकारान विधानसभेचें अधिवेशन बेकायदेशीर रितीन उणें केल्ल्याचोय आरोप तांणी केला। महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला अशेंय तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। ह्या सगळ्या गजालींक जाप दिवपाक काँग्रेस पक्ष सरकाराक सांगतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें। ह्या सगळ्या प्रस्नांक खातीर काँग्रेस पक्ष सरकाराक जापसालदार धरतलो अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। पळयात। मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विषय काढले थ्रू एलिक्यूज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स थ्रू 0 hour फनी अटेन्शन्स आणि they put the government on complete back foot and on the mat and when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally and curtailed the assembly session and deprived the people of Goa the benefits that the people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली ते बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बिल जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूट मार जी सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो। त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केले आनी सेशन इलिगली कर्टेल केले। आतां बीजेपी गव्हर्नमेंटान प्रिटेक्स्ट केलो की कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान कोंडाबाई इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून। पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रात बीजेपीचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन, खंय बाय इलेक्शन आसा थंय कर्टेल करूंक ना। दुसरे आमचे नेबरिंग राज्य कर्नाटका थंय काँग्रेसीचे सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आणि थंय सेशन चालू आसा ते कर्टेल। 22च्यान आज पर्यंत फक्त 4 वर्सांनी सरकारान 677 कोटी दॅट इज 677 करोड रुपीज इव्हेंटाचेर म्हणले। आम्ही सदांच बीजेपी सरकाराक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटा जाल्यार हे इव्हेंटाचेर तांच्यांनी तुमकां सांगपाक सोदता 4 वर्सांनी 677 कोटी रुपया म्हणले म्हणजे जवळ जवळ 46 लाख रुपीज पर डे 46 लाख रुपया दिसाक इव्हेंटाचेर खर्च केला तांच्यांनी। एक तातूंत इव्हेंटाचे स्पेशल तुमकां एक्झाम्पल दिता, इव्हेंट गोवा एकूच दिता। विकसित भारत विकसित गोय म्हणून इव्हेंट केलो ताका विश्वगुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट जातो आणि ते इव्हेंटाचेर तांच्यांनी 13 कोटी रुपया खर्च केले। हो इव्हेंट फक्त 60 मिनिटांचो आसलो जाल्यार 60 मिनिटाच्या इव्हेंटात 13 कोटी खर्च करून एका मिनिटाक 22 लाख रुपया खर्च केले हे सरकारान। हे पयशे कोणाचे खर्च केले? हे पयशे हांवें तशें सांगला जो गोंयकार टॅक्स फारीक करता उदकाचेर लायटीचेर पेट्रोलाचेर सगळे हे गजालीचेर नेसेसिटीचेर आणि दीसभर कष्ट करता तातूंत तुमी घाम गळयता आपल्या फॅमिली कडल्यान पयस रावता कष्ट करता आणि तो टॅक्स फारीक करता ताचेर हे इव्हेंट करता। हे कसले इव्हेंट? सगळे एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेतलेले इव्हेंट, हे कितें टेंडर करून काडलेले इव्हेंट न्हय, सगळे पयलीं खर्च करून मागीर अप्रुवल